येरादारीचे नेम मोडपी मनशांक सीसीटीव्ही कॅमेरांतल्यान मॉनिटरिंग करून थेट मोबायलाचेर तालाव दिवप 1 जूना सावन सुरू जातले अशी माहिती येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी दिल्या। गोंयांत अपघाताचे प्रमाण वाडपाक लागल्यात। येरादारीच्या नेमाची शिस्त पाळूंक नाशिल्ल्या कारणान हे सगळे घडटा। ताका लागून आता खरपणान तालाव दिवन येरादारीची शिस्त हाडपाची मोख दवरीत सरकारान अशें करपाचें थारायलां अशी माहिती येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी दिल्या। रस्ते बरे केला म्हणून फास्ट वयता, पळयना आपुणूय त्रासान पडटलो आनीकूय कोणा त्रासान घालतलो। आनी हांवें सांगिल्लें जे पर्यंत आमी सफिशियंट नोटीस दिना, आमी आमचे कॅमेरा जे आसा मॉनिटरींग जे तुमकां घरा कडेन तालाव येतलो ते आमी मातशे डिले करतले म्हणून आमी 23rd हे इम्प्लिमेंट करपाक केल्लें 23rd सन। पूण आतां सांगता फ्रॉम 1st जून आमी इम्प्लिमेंट करतले, कित्याक ओन्ली लायन मार्क करपाचें उरला जस्ट बिफोर सिग्नल। फाल्यां आमकां तेजोय दोश दितले। सो आय एम गिवींग यू मोर टायम टू प्रिपेर युअर मायंड। मागीर म्हणनाका आमकां कोण नासलो पुलीस वाडोवपाक, कोणें सांगू ना, पूण आमकां घरा कडेन तालाव येयलो। इट वील कम वीथ प्रूफ दॅट यू हॅव वायलेटेड, यू हॅव विदाउट हेल्मेट, यू क्रॉस द रेड सिग्नल। ऑटोमॅटीक हे काम कॅमेरा काम करतले आनी हे आमी केले बरोबर सेफ्टी रस्त्यार येवपाना। वी हॅव टू स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट। आनीकूय हांव थोडे दीस दिता म्हणून आमी 1st जून सन हे इम्प्लिमेंट आमी करपाक केल्ले आसा।